गर्दी खातीर करप ही गोष्ट बरोबर न्हू। खंय तरी बरे बरे संस्था स्थापन करप आनी हे जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता संस्था बी स्थापन करून कसलोच फायदो ना। प्रत्येक नागरिकान मांद्र्यांच्यान जर हांगा येवन जर आपले एक 4-5 मिनटां जर घालयत जाल्यार म्हाका दिसता मांद्रें साफ जावपाक खूब टायम लागचो ना। फक्त पेपरा पुरती जावं टीव्हीर दिसपा खातीर हें करप हें बरोबर न्हू। खंय तरी आसोलकारा सारको मनीस म्हाज्या हाडून हें तकल्यान घातलें की अरे सुरगूर अमक्या अमक्या जाग्यार अशें अशें जाल्लें आहा। हांवें आसोलकाराक म्हटलें अरे बाबा इतलें तरी आसा मरे करतात तरी कितें। तर म्हाका दिसता ही गोश्ट खूब कंटाळवाणी आसा आनी साफ जावपाची गरज आसा। आसोलकार फुडें सरला तेजे बरोबर हांवूय फुडें सरता आनी हे खंय खंय अश्यो गोश्टी जर मांद्र्या खंय तरी चालू आहा ते बंद जावच्यो आनी आमी नागरिकांनी भितर पुढाकार घेवचो पडटलो। ह्या राजकारणी करतले म्हणून आमी रावत जाल्यार आमी फसतले। हे प्रत्येकाचें काम आसा। म्हाका तरी दिसता म्हाज्या वयाच्या 18व्या वर्सा जी हांवें हातीन जी झाडू घेतल्या आयज म्हाजें वय 50 वर्सां क्रॉस जाल्ली आहा तरी पण अजून ती झाडू हांवें सोडली ना। म्हाजो धंदो आसा त्याच्या समोरच सकाळी उठून 7 जो हांव झाडू घेता ते 1 वर तें हांव साफ करपाक म्हाजो टायम घालयता। पण तें करता आसतना खंय तरी हें नदरेक येयलें। आसोलकार सारक्यान हाडून म्हाज्या नदरेन हाडून दिलें म्हटलें म्हाजे कडेन जाता ते पद्दतीन हांव स्वता येवन थंय काम करतलो। आयज मांद्रे दांडो सोडार जे आफत दिल्ले आहा ते सांगपाक म्हाका खूब दुख्ख दिसता। सप्टेंबर पासून आज डिसेंबर पर्यंत 4 महिने मी पंचायतीचे घुमरे झरायले। पंचायतीन कचरा समितीचे 3 खाती आहा तिगाय कडेन विनवणी केली जाल्यार तेंच्यांनी हे रस्त्याचे हे प्लास्टिकचे अशें करून एक तर वेळ काडू धोरणान आमची वाट लायली। ना तेका वाली कोण ना तेका जबाबदार। अक्षरशः लोकांचे असे दाणोशे हाल जातात की आमचे कडेन सांगपाक शब्द ना। हे जीवनदायिनी आणि खंयच्यो वाहिनी हे प्रत्येक जण आपल्या प्रसिद्धीच्या झोतान ते नदीचो गैरफायदो घेवन फक्त पब्लिसिटी करतात। काम कृती करपी कोणच ना। लास्ट 4 दिसां पयलीं सद्गुरू नायक ओ साहेबाचे जे पात्रांव आसले ते हे सायडीन पास जाताले तेंच्यांनी गाडी उबी करून म्हाका आसोलकर भाई कितें करता काय तर हांवें जाल्यार अशें अशें आमचें दुख्ख आहा। तर आसोलकर बाब तुम्ही काळजी करूंक नाका। आमचे वतीन जा काय जाता ते आमी शक्य करतो आनी तेदो वक्ता तेणी म्हाका असो एक शब्द दिलो जर पंचायत असमर्थ आहा सरकारी यंत्रणात जर तुमकां काय काम करूंक शकना तर ओ साहेबा जे आस्थापन आसा ते समाज सेवे खातीर खंयच्या थराक वचपाक आपली तयारी आसा। नागरिकाच्या वतीन ओ साहेबा ग्रुपाचे मोठे उपकार मानता।